नमस्कार, पोव्या प्रुडंट खबरो। बिगर गोंयकारांक जीएमसी सी ग्रेड हॉस्पिटलांच्या दरांचे 20% फी गोंयकारांक म्हारग। गोंयकार पेशंटाचेर पैसे चालले सरकाराच्या तिजोरींतल्यान, मात ए ग्रेड जीएमसी बिगर गोंयकारांक सी ग्रेड रेट। मायनिंगाक उद्देगाचो दर्जो दिवपाचो केंद्राचो प्लान ते धर्तेर मिनरल ड्राफ्ट पॉलिसी प्लान तयार। ड्राफ्ट प्लानात मायनिंगाक मुळाव्यो सुविधा, अर्थीक आदाराची वेवस्था, मिनरलांचो येवकार। पिसुल्ल्या 70 देवळवाड्या राना खात्याच्या पांद्र्यात सापडलो बिबटो। बिबट्यान मारिल्ली दोगा पाडकांक, आनीकूय एक बिबटो भोंवता म्हूण थळाव्यांचो दावो। मांडवी पुलाबरोबरच तळपण पुलाचे प्रधानमंत्री करतलो उद्घाटन। मुख्यमंत्र्याची काणकोणा भोंवडेक घोषणा। बीजेपीचे काणकोणा ऑफिस लोकसभेचे वारे व्हावंक सुरू। जॅक सिकेराक लागून गोंयची वेगळी अस्मिताय तिगूंक पावली। मडगांवां लोहिया मैदानार मंगळारा गोवा फॉरवर्डाचो अस्मिताय जागोर। चडांत चड लोकांनी येवचे, विजयाचो उलो। गोवा क्रिकेट संघटना वेव्हारांत हाडटा पारदर्शकताय। अकाउंट रॅक्त करूंक 3 लेयर ऑडिटिंग वेबसायट एक्टिव्ह। आमसभे उपरांत जीसेचो अध्यक्ष उलयलो। धारगळे स्टेडियम एक वेळ बांदतली कंपनी। आणि हायटेक कप ऑल गोवा सिनियर डिव्हिजन व्हॉलीबॉल लीग सुरू। वाळपय युनायटेडान बाकार्डी बॉयज दाबाळाक, जाल्यार फ्रेंड्स असोसिएशनान शिरोडा युथाक मारले। आरोग्य खात्यान बिगर गोंयकारांक जीएमसी सी ग्रेड हॉस्पिटलांच्या दरांचे 20% फी लायिल्ल्यान गोंयकारांक जीएमसी म्हारग। गोंयकार पेशंटाचे इन्शुरन्स कंपनी वरवीं पैसे फारीक जाले तरी ते सरकाराच्या येणावळींतल्यान इन्शुरन्साक वतात। जीएमसी ए कॅटेगरींतले हॉस्पिटल आनी बिगर गोंयकारांक रेट लायता सी कॅटेगरी हॉस्पिटलाचे। बिगर गोंयकार उपचाराचे जीएमसीत पैसे भरतालो ते गोंयकार भरता ताचे 17%। जीएससी गोंयकारांक म्हारग। स्पेशल रिपोर्ट। राज्याचे बॉर्डरीवयले आनी राज्यांत रावपी बिगर गोंयकारांक जीएमसींतल्यो सुविधा मेळच्यो म्हूण कमीत कमी दर आरोग्य खात्यान थारायल्या। सी कॅटेगरींतल्या हॉस्पिटलांच्या रेटीची 20% रक्कम भरल्यार तांकां जीएमसींत उपचार करूंक मेळटा। ते अशे: ब्रेस्ट कॅन्सर जीएमसींतलो रेट 28,750 रुपया। सी कॅटेगरी हॉस्पिटलांतले रेट 25,000। बिगर गोंयकार भरतले 5,000 रुपया। हार्निया ऑपरेशन जीएमसींतलो रेट 34,000। सी कॅटेगरी हॉस्पिटलांतले रेट 30,000। बिगर गोंयकार भरतले 6,000। ओपन हार्ट सर्जरी जीएमसीत 1,72,000। सी कॅटेगरी हॉस्पिटलांतले रेट 1,50,000। बिगर गोंयकारांक 30,000। एन्जिओग्राफी जीएमसीत 1,46,000। सी कॅटेगरीत 1,27,000। बिगर गोंयकार भरतले 25,400 रुपया। आपिनिशी जीएमसीतलो रेट 23,000। सी कॅटेगरींतल्या हॉस्पिटलांतले रेट 20,000। बिगर गोंयकार भरतले 4,000। असल्या सगळ्याच उपचारांचेर गोंयकार DDSSY कार्डा वरवीं जितले पैसे भरतले ताच्या फक्त 17% पैसे फारीक करून बिगर गोंयकारांक जीएमसीत उपचार। आतां कार्डा वयल्यान इन्शुरन्सान पैसे फारीक केल्यार लोकांक कसले लुकसाण असो सरकाराचो प्रश्न आसूं येता। आतां हो चार्ट पळयात। जर सरकारान 100 रुपया प्रिमियम भरला आनी 80 रुपया क्लेम जाल्यार उरिल्ले सगळे 20 रुपया कंपनीक उरता। जर 75 रुपयाच क्लेम जाले जाल्यार 20 रुपया आनी उरिल्ल्या 5 रुपयांतले 10% कंपनीक वतले। फकत 4.5 रुपया सरकाराक परत मेळटले। जर 50 रुपयाच क्लेम जाले जाल्यार पयले 20 रुपया आनी उरिल्ले 30 रुपयांतले 3 रुपया इन्शुरन्स कंपनीक। सरकाराक 27 रुपया परत मेळटले। आनी जर क्लेम 90 रुपया जाली जाल्यार कंपनीक 10 रुपयांचेर सातिस्वेत रावचे पडटले। हाचो अर्थ सरकार दर एका फामिलीक 3,500 रुपया फारीक करून 5 लाखां मेरेन कवर दिता। इन्शुरन्सांतल्यान फारीक जाता तो सरकाराच्या येणावळींतलो पयसो। कंपनी आपलें कांयच घालिना। तेच खातीर जीएमसी गोंयकारांक म्हारग पडटा। इतल्यार ना, सरकार जो प्रिमियम इन्शुरन्स कंपनीक भरता ताचेर 18% जीएसटी वता।
त्या जीएसटीचो अर्दो वांटो केंद्र सरकाराक. फाटल्या वर्सा लागीं 12 कोटी जीएसटीकूच गेले. ही सवलत थेट हॉस्पिटलाक पयशे दिवन दिल्ली जाल्यार जीएसटीचेर वचपी कोट्यांनी रुपया साल्वार जावपाचे. जर कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सरकार तांच्यो मेडिक्लेम इन्शुरन्स स्किमी आनी मेडिक्लेम सवलत जीएमसीक उक्त्यो करता जाल्यार तातल्या तातूंत जीएमसीक फायदो जावपाचो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. केंद्र सरकार मायनिंगाक उद्देगाचो दर्जो दिवंक सोदता. ते धर्तेर केंद्रान नॅशनल मिनरल ड्राफ्ट पॉलिसी प्लान तयार केला. ड्राफ्ट पॉलिसी प्लानात मायनिंग उद्देगाक मशीन घेवंक सबसिडी सारकेल्या अर्थीक आदाराची तरतूद आसतली. तशेंच कमी दर्जाचे मीन हाताळपाक देशांत बेनिफिकेशन प्लांट सुरू करपाचो विचार आसा. मिनेरांनी सध्या तरी ह्या ड्राफ्टाक येवकार दिला. केंद्र सरकाराचे मायन्स खात्यान वेबसायटीर नॅशनल मिनरल ड्राफ्ट पॉलिसी प्लान घाला. ड्राफ्टा प्रमाण मायनिंग सेक्टराक इंडस्ट्रीचो दर्जो दिवपाचो विचार चल्ला. तशेंच मायनिंगा खातीर वेगवेगळे तरेन अर्थीक मजतीची तरतूद ड्राफ्ट प्लानात आसा. Mining to be recognized as an industry आणि regulated as such. तातून खूबश्यो गोष्टी आयल्यो. पयलीं हे इंडस्ट्री नाशिल्ली, इट वॉज जस्ट अ सेक्टर. पूण एक ताजें कॉन्ट्रिब्युशन जीडीपीक कितें आशिल्लें पळय ताचो कांयच हें नाशिल्लो, म्हत्व नाशिल्लो जीडीपीन. आतां ते जीडीपीन आयले. आनी दुसरें जाल्यार जो झिरो वेस्ट मायनिंगचो कन्सेप्ट आशिल्लो तो आतां फुडें चल्ला. आनी झिरो वेस्ट मायनिंग जाल्यार ते स्टेटाकूय बरें आसा, कित्याक तातूंत जे पळय आमी डंपार उडयताले पळय ते उडोवपाक मेळचें ना. आनी तातूंत आमची जी पळय स्टेटाची येणावळ आसा पळय ती वाडटली. तातूंत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड हे सगळ्यांचे इन्क्रीज जातले आनी टॅक्नॉलॉजी येतली. मुख्य म्हणल्यार आमचे जे पळय तरणाटे आसा जे शिकले, जे इंजिनियरींग कॉलेज जाले आतां हांगा गोंयांत ताचो वापर जातलो सारको आनी तातूंत प्रोसेस बी डेवलप जातले आनी इंडस्ट्री वाडल्यार एम्प्लॉयमेंटूय वाडटलें. म्हणजे जेन्ना तूं इंडस्ट्री जालो काय ना तेन्ना तुका बँक फायनान्स बी मेळटा न्ही. पयलीं कशें आशिल्लें फक्त तुजे मशिनरीचेर तुका लोन मेळटालें. नाव मायनिंग बींग रेकग्नायज्ड एज एन इंडस्ट्री द मिनरल व्हॅल्यू ऑल्सो बिकम्स एलिजिबल फॉर बँक फंडींग. कळ्ळें न्ही. तातूंत होल गेम चेंजीस. मायनिंगा खातीर सरकार खासा कॉरिडॉर, स्लरी पायपलायन, रस्ते, रेल्वे आनी शिपिंग ह्या गजालींक मुळाव्यो सुविधा उब्यो करपाक शकतलो. सुरक्षीत आनी पर्यावरण पूरक आधुनीक मायनिंगा खातीर फॉरेन रोबोटीक माकनां घेवंक आर्थीक आदार मेळटलो. कमी दर्जाचे मिना खातीर बेनिफिकेशन प्लांट, झिरो वेस्ट हे गजालींचेर लक्ष दितले. सगळे जाळवणदार राज्य उद्देगीक संघटनांक सगळ्यांक 9 फेब्रुवारी मेरेन सुचोवण्यो दिवंक सांगल्यात. फिस्कल इन्सेंटिव्स विल बी गिवन फॉर सेन्सिबल मायनिंग. आदीं कितें उलयताले सस्टेनेबल मायनिंग. मायनिंग सस्टेनेबल कशी जावंक शकता? तूं जमनीच्यान काडटा न्ही. मायनिंग सस्टेनेबल जावंकूच शकना कित्याक शेवटी एक दीस तें सोंपतलें. सो नाव द कॉन्सेप्ट हॅज कम ऑफ सेन्सिबल मायनिंग. इट्स अ व्हेरी मेजर स्टेप. पूण म्हाका मातशें पॉझिटीव दिसलें हे विचार आनी फुडें पळोवया कशें गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करता. इम्प्लिमेंटेशनाचेर खूब अवलंबन आसा. एका तेंपार गोंय सरकाराच्या तिजोरेचो 20% भार स्वता उखलपी मीन उद्देगाक साल्वार करूंक आतां सरकारान हातभार लावपाची वेळ आयल्या. मिनेर उलयता ते कोतान केंद्राचें हें धोरण पास जालें जाल्यार गोंयच्या मीन उद्देगाक बऱ्याक पडटलें. मात फॉरेनांतले सगळे मार्केट वगडायले उपरांत मायनिंग वयर काडूंक ह्या धोरणाचो खरोच कितलो आदार जातलो तें फुडें चालीक लागल्यारूच कळपाचें. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार. पिसुल्ल्या सत्तरी देऊळवाड्यार राना खात्याच्या पांद्र्यांत आयतारा सकाळी बिबटो आडकलो. हेच बिबट्यान हालींच 2 पाडकां मारिल्लीं. फॉरेस्टाचो थळावो स्टाफ हालचाली करिना म्हणून लोकांनी विशय रान खात्याच्या सिनियरा मेरेन व्हरून थंय पांद्रो लावन घेतिल्लो. बिबट्याक धरलो तरी रान खात्याच्या कारभाराचेर लोक सातिस्वेत ना. काय करता केदो व्हिडिओ तिसरे दिसा शुक्रार दीस रातचे आमी कुत्र्याक हाडून घातलो.
तेन्ना तो राती गाडी आयतार दीस पडलो तो हितून पिण्यान वाघ पडलो तेन्ना सगळे त्यांचे साहेब हे ते सगळे धांवन येयले आता सकाळी फुडें. कितल्यांक सुमार साधारण इन्सिडंट? 5 सुमार ही सारखी घटना घडली. सारको तो 5 आमकां हेजो आवाज येयलो. हांव सारको 4:30 उठ्ठा एवरीडे. 5 सुमार सारको तो पिंजराचो आवाज येयलो. ढाट करती शेटर पडले ते आणि वाघाचो आवाज येवंक लागलो. म्हणून आमी ते सराउंडिंग 5 जाण मेळून पळोवंक गेले पळय खरंच वाघ भितून पडलेलो आसा. इतले दहशत वाघाची आसून हांगासर भोंवता येता आणि 2 जाण ऑलरेडी कॅज्युलिटी केल्या आणि उरलेल्यांक करतलो म्हणून आमी तांकां वारंवार सांगत आसा. तरी आसतना तेच्यानी कितें केलें, डिले गेलो जाता तिका पिंजरो हाडपाक. वयल्यान आमकां सांगलें की तो पिंजरो हाड तुमी या आणि घेवन चला म्हणून. कळ्ळें? आमी एटलिस्ट तांकां सांगात आहा बाबा यशस्वी जाला आणि हे रक्तपात करून गेलो वाघ सांगासर. तो असो साधारण हे करून वचोंक ना. तेन्ना तुम्ही मातशें जाता तितके अर्जंटली कितें तरी स्टेप आउट करा म्हणून सांगलेलें. राना खात्याचो स्टाफ खंय पांजरो हाडपाकूय तयार नाशिल्लो. वेगवेगळी कारणां सांगून वेळ मारताले. मात निमण्या खात्याच्या सिनियरांकडेन उलोवन लोकांनी पांजरो लावंक लायलो. काय सांगलें, सद्याक आमच्या कडेन ट्रॅप हाडपाक मनीस ना. कळ्ळें? तेन्ना तूं तुजे मनीस घेवन गाडी घे आणि वाळपय यो. कळ्ळें? वाळपय येयल्या उपरांत तुका आमी दिता तूं मागीर हाडून व्हरून लाय म्हणलें. हांवें तांकां सांगलें आमी आतां हे उरलेल्यांक पळोवं आणि गोरवांक पळोवं की ते हाडूंक वचो काय म्हटलें. ना आज शक्य ना जावचें तुमकां मागीर आमी सांगता म्हटलें. अशें कशें जातलें म्हटलें. जाल्यार ते आयकोंक तयार ना. फोन कट केलो दवरलो तेंच्यांनी. मागीर आमी कितें केलें तांकां आमच्या गोशाळेच्या तांकां हनुमंत परबांक संपर्क केलो की तुमी अशें फोनार सांगता म्हटलें जाल्यार तुमी मातशें लक्ष घाला म्हटलें. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी कोणाक साहेबांक तेंच्या फोन मारून सांगलें आणि दुसऱ्या दिसा हे हाडलो पिंजरो हाडलो आणि बसयलो. ही जर व्यवस्था जर फॉरेस्टा कडेन ना जाल्यार हे डिपार्टमेंट करता कितें. शेवटी शेतकरी संकटान आसा, ताका सहाय्य करपाची गरज आसा. इमिजिएटली जेन्ना गरज आसा तेंच्यांनी एक्ट करूंक जाय. हे डिले करता. आज तरी बरें ते 2-3 दिसांक आनीक अटॅक तेणी करूंक ना. कित्याक फाटल्या वर्सा तसोच हांगा एक डिपार्टमेंटान आमी इन्फॉर्म करून मागीर तसो केज बसयली. थंय धरलो गेलो आणि ह्याच जाग्यार ह्याच एरियेन 50 मिटराक एक गेल्या वर्सा धरलो. त्या भायर आमी आनीक 2 कडे बसयले पिंजरे. डिपार्टमेंटा कडेन कुत्रेच ना. योगायोगान हांव वायल्ड लायफ बोर्डाक विशय काडलो लास्ट. तेन्ना सक्सेना सर म्हाका म्हणपाक यू डोंट गिव युअर डॉग्स फॉर दॅट म्हणपाक. कित्याक फाटले फावटी हांवें म्हज्या कडले कुत्रो भितर घातलो आणि एकट्या शेतकऱ्याचो एक दीस घातलो कुत्रे. आणि डेली सकाळी रातचे व्हरून आमी घालप आणि तांकां सकाळी वचून पळोवप. परत त्या कुत्र्याक हाडून परत आसा तसो बॅक टू पॅव्हिलियन दिवचो पडटालो. म्हणजे एक्च्युअली हे काम कोणी करप आसलें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गार्ड आसा तेंच्यांनी सगळें करूंक जाय पूण ते करिना. प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.